पहिलो प्रश्न केल्लो पळय तो सरकार फॉर्म करचे पयलीं की हो सरकार लॉंग टर्म पक्षाक हेल्प करतलो की ना पळय तो म्हणटच म्हाका सीएमान सांगलें हो पक्षाचो फायद्याचो सरकार म्हणून. पूण आता काळ गेल्या पण म्हाका दिसता की तो फायदो चड ना कसो दिसता म्हाका तो पक्षाक. म्हणजे पक्षाचें हित पयस जाल्या. सरकार चलता पण पक्ष खातीर चलता की ना तो ती प्रश्न आहा. हितून अडकता म्हाका तें की म्हाका सांगूंक ना पळय तें. इतकें अडकता म्हाका आनी कांय ना. म्हाका दिसता म्हाका सांगूंक जाय आसलें म्हजे कडेन उलोवंक जाय आसलो कोण तरी उलोवपाक जाय आसलो. कित्याक हांव 20 वर्सां पक्षान आनी हांव सिनियर मनीस 5 फावटी निवडून येयल्लो मनीस. पूण त्या मनशाक तुमी ते भशेन वागयतात जाल्यार कितें म्हणपाचें. तुमकां कितें दिसता की हें डिसिजन घेवपाक कोण जबाबदार आशिल्लो? हे सकयले लोक जे म्हणजे स्थानीक लोक हांगासर गोंयान आहा पळय ते जबाबदार आसा. तुमी मुख्यमंत्र्याक जबाबदार धरना? मुख्यमंत्र्याकय धरना आनी हायकमांडाकय धरना. ते दिल्लीकूय जबाबदार धरना हांव आनी चीफ मिनिस्टराकूय जबाबदार धरना. ताका प्रेशरायज केला. तुमी म्हणटात की चीफ मिनिस्टराक हें डिसिजन घेवपा खातीर प्रेशरायज केलो. हय. कित्याक सकाळचे पासून म्हाका प्रमोद सावंतान सांगलेलें की एकूच मंत्री ड्रॉप जातलो म्हणून. एकूच जातलो आमचो मणकयकार म्हणून. तुजें उलोवप कांय जावंक ना म्हणून. पूण अंतीम टायमार तें जालें. कोर ग्रुपांनी भितर म्हाका दिसता एकी कशी नासली ती. हांव जे आयकलां कोणा कडसून आयकलां बातमी पळय ती. पूण ठरावीक लोक आसले म्हाजेर म्हाका काडपाक. ठरावीक लोक आसले म्हाका काडलेलो जावलो तें. पळय म्हाका इतकें दिसता की पक्ष म्हाजी गरज ना खंय दिसता म्हाका. आय हॅड अ फिलींग की भितूनसून येता की तुका कन्सल्ट करना तुका कांय सांगना आनी कोणूय कांय तुका खबरच घेयना तुजी. म्हणजे हांव आतां अमेरिकेक म्हाजे कोणाच खबर घेवंक ना. दिस इज सिरियस. सो पक्षाक म्हाजी गरज ना कशी दिसता म्हाका. दॅट फिलींग आय हॅव स्टार्टेड टू गेटिंग इट. म्हणजे तें थोडे इमोशनल म्हणूं येता तुवें थोडे करेक्ट म्हणूं येता. पूण दिसता म्हाका की पक्षाक म्हाका व्हडलीशी गरज ना म्हणून म्हाजी. पळय एक सांगूंक शकता म्हाजो पक्ष घाळीन आहा सत्तेर रावपाक. दॅट इज अ बॅड फिलींग. वी हॅव टू फॉलो द डेमोक्रेटीक नॉर्म्स. म्हणजे लोकांनी तुका निवडून दिला ह्या कामा खातीर हें काम कर तूं. म्हणजे तुका सत्तेर हाडूंक ना तें मान्य करपा जाय. लोकांनी म्हटलां की हांव सत्तेर येवंक शकना कित्याक म्हाका मॅन्डेट ना. तो मॅन्डेट कशें करून तयार करप हें चुकीचें दिसता म्हाका. तुमचें मत आशिल्लें की सरकार फॉर्म करपाक जायनाशिल्लें. लोकांचो मॅन्डेट ते भशेन आसलो न्हू. मॅन्डेट ते भशेन आसलो की तुमी सरकार फॉर्म करचो न्हू म्हणून तो फॉर्म ना करपाचो.